हो घुमडी वखदांचो वेव्हार सुरवातीक विकपी आनी विकती घेवन ते घेवपी वापरपी इतल्याचेरच आशिल्लो, पूण तो तितल्याचेर उरलो ना, तो वाडलो. व्यसनी लोक पर्यटकाचें सवंग घेवन गोंयांत येवंक लागले. दर्यावेळांचेर त्यो आपले कॉलनीज करून रावपाक लागले. ते जायते तरांची मस्ती करूंक लागले. तांचेर कोणें फावो ती कारवाय केली ना. तांकां येवपाक रावपाक जायती मस्ती करपाक दार उक्तें दवरलें आनी ताचे परिणामी घुवळी वखदांचो प्रसार वाडत गेलो. ल्हव ल्हव लोक घरांनी गांजो रोवपाक लागले. ताजे पुरावे मेळ्ळे. आनी कितें उरलां म्हणजे वखद फक्त भायल्यान आयली आनी ती घेतली, विस्की भायल्यान आयली आनी ती आमी घेतली, इतल्याचेर तें उरलें ना. हांगा वखदां तयार जावंक लागलीं. एके इंडस्ट्रियल इस्टेटींत घुवळी वखदां तयार करतना मनीस सांपडलो. कर्नाटकाचे पुलीस आयले आनी त्या मनशाक धरून घेवन गेले. गुन्यांव खंय घडलो? गोंयांत. जालो FIR रेजिस्टर? ना. ते शेडी जे शेडींत हें घडटालें ते शेडीच्या मालकाक कोणेंय धरलो? ना. ताजेर केस जाली? ना. FIR ना, केस ना, कसलीच कारवाय ना. कित्याक? तो मनीस सरकार पक्षाक लागीं आशिल्लो. म्हणटकच अशे रितीन जाणी हाजेर कारवाय करून हें आडावपाचें, त्या लोकां कडल्यानच अप्रत्यक्ष रितीन ताका प्रोत्साहन मेळपाक लागलें. आनीक घुवळी वखदांचो वेव्हार म्हणटा तो मोठ्या पयशांचो वेव्हार. मटक्या भशेन थोडे थोडे पयशांचो न्ही, पूण मटक्यांत पसून वेस्टेड इंट्रस्ट आसा म्हणून मटको चालू आसा. मटक्याचेर कायद्यान बंदी आसा, तरी आसतना मटको चलता. कित्याक चलता? तर जाणी ताजेर एक्शन घेवपाचें, कारवाय करपाची, तांचो वेस्टेड इंट्रस्ट थंय घुसपल्लो आसा. तांकां हप्ते पावतात. म्हणजे तांचो जर फायदो जाता, चलूं न्ही मटको, कितें जातलें व्हडलेंशें. पूण त्या मानान हाजे मानान तें ल्हान संकश्ट. घुवळी वखदांच्या संबंदानूय बी म्हाका हप्तो मेळटा म्हणून तें चलूं न्ही अशें म्हळें जाल्यार गोंय काबार करपाचो प्रोसेस सुरू जाता. आनीक म्हाका कळना की मटक्याच्या संबंदान चडशें पुलीस खात्या मेरेनूच उरता वेस्टेड इंट्रस्ट. पूण हांगा येदो मोठो पयशांचो वेव्हार आसा की ताका लागून हो वेस्टेड इंट्रस्ट सरकारी यंत्रणेंत कितलो वयर पावला हाजो अदमास कोणाच्यानूय करूं येता. कारण बैल्यांचो आशिर्वाद आसले बगर सकयले लोक अशे रितीन नदर आड करून कुशीन रावनात. खंय तरी कारवाय जातली आशिल्ली, ती जायना.